कसे गाडीवर लायतात पार्किंग ते पळयात ते पळयात पहिले गाडी लायल्या त्यांनी ही गाडी ही शुगर पापाची परीच असते पय अवी आता येयला पॉपकॉर्न हाडपाक हे पय आम्ही घेतला चीज पॉपकॉर्न आणि ही पल्पी ऑरेंज आम्ही सांडली हांगासर कोणाक कोणाक शोरमा खावपाची रूच येता ह्यो शोरमा पोवन हाय गायज वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग कशे आसात तुम्ही आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात सो गायज आयज आमी येयला सिंगम 2 पळोवपाक सिंगम 2 काय सिंगम 3 ते हवी रिटर्न्स कितें ते आणि पय आमी आतां आसा खंय ती मोल्दे गोवा चालू हा ब्लॉग आता आम्ही वयर वयता आणि म्हाका कितें बरें दिसता जाल्यार हांव घालतलें हांव विकतो बी तुजे कडेन खूब पयशे आहा आसा तुजे कडेन पळय आमी आतां टिकेट दाखयता आनी वयता भितर तो फुडें बसोन म्हाका पळयता तेका वळखताय कोण तो अवी तो फुडें बसोन पळयता पळय तुका पुष्पा पळयता पळय पळय कसलो स्वॅग दाखोवन पळयता पळय अवी पायार पाय घालून पळयलाय मरे आनी ह्यो आनी कोण ह्यो आनी कपिल शर्मा दिसता तो कपिल शर्मा रे का अभिषेक बच्चन हय रे अवी बापूय न्हू पळय तरी तो कोण रे तो अवी म्हाका दिसता अभिषेक बच्चन दिसता तो कमेंट करून सांगात कोण तो कळ्ळें तुमकां आनीक कसले आहा भूल भुलैया हे पिक्चर म्हाका पळोवपाक जाय अवी म्हाका भूल भुलैयाय पळोवपाक जाय बस जो आनी एक टिकेट घाल ते भूल भुलैयाचे भूल भुलैया 3 कार्तिक आर्यन आहा भितर पूण ह्या पिक्चराक हांव रावला कोण कोण रावला ती बी म्हाका कमेंट करून सांगात पुष्पाक पळोवपाक पुष्पाक तरी तुमकां गांवठी पुष्पा पळोवंक जाय न्हू जाल्यार आमच्या थंयसर आहा दाग भायर आसलेले न्हू रे अवी हेंका पुष्पा पयलींच पळोवंक जाय आमगेर एक आहा अवी आतां येयला पॉपकॉर्न हाडपाक आनीक 10 मिनटां आहा तरी हो पॉपकॉर्न व्हरपाकूच येयला पळय गायस आयज येयल्या आमी पोरवरी मोल्दी गोवान आयनॉक्सान येयल्या मुवी पळोवपाक सिंगम रिटर्न आतां पळोवया सिंगम कशें कितें आहा पळय सिंगम अगेन काय कितें आनी अंकिता खंय तरी गेला आय डोंट नो पळोवया आयज पिक्चर कशें आहा पळय तें पळय आमी घेतला चीज पॉपकॉर्न आनी ही पल्पी ऑरेंज आता ही हे बघ किट्टू आता कितल्या मिनटान काबार करतलो 5 मिनटां नाका गाइस आता पडला पळय इंटरवल जाल्लो आसा आनी टोपी हांवें केली काबार पॉपकॉर्नाची आनी ते पळय पापाक एक बरी कितें तरी हाडूंक वयता ते पळय वयता काय ते सो गायज आमचे न्हू पिक्चर काबार जाल्लेले आसा एकदम फालतू पिक्चर बकवास म्हाका लायक जावना आनी पळय आतां आमी येयल्या मॅक्सान पळय आतां आमी येयल्ली आसा मॅक्सान हांगासर कांयच ना बरो दिसता बॉटली ह्यो बॉटली म्हणटा शॅम्पू हँडवॉश बी घालपाच्यो आमच्याकडे काय बरी 50 रुपयाची हय 50 न्हू 30 रुपयाची हे आता आम्ही शॉपिंगेक गेल्लेले जाले बंद मोये आता वयता घरा मेन डोर जाल्लेले आसा बंद आता एक्झिट येवटेंतल्यान दिसता न्हू अभी खबर ना आमी सांडली हांगासर हांगाच आसतलें खंय तरी
हॉटेल दिसता. अरे हॉटेल पळयता जाल्यार हांगासर आमकां भुताडकी जाल्या न्हू बी ते डर इन द मॉल जाता ते पिक्चर आकाश धरल्या बरो म्हणून जावं शकता भुताडकी. हे पळय तसोच आहा पळय सीन हांगासर भुताडके भाशेन. फायर एक्झीट लिफ्ट येता म्हणसर आमकां सकाळ जातली लिफ्ट हांगासर. आतां 10 जाल्यार ती लिफ्ट येता म्हणसर 12 जावंक सारकें न्हू. अरे देवा आमी परत आनीक खंयसरूच पावली आसा. हे पळय पार्किंग एरियेन पावले आमी. ओदोच्यान घुंवता अभी हांगासर समज भुताडकी जातली जाल्यार जावं शकता. हय न्हू ते बेसमेंट इन द भूत ते कितें ती मुवी आहा तिच्या खबर गोस्ट इन द बेसमेंट कितें ती न्हू अभी. ए पळय मरे हांगा 2 व्हिलरूय पार्किंग आहा हवे. आमची गाडी आसा मरे सेफ. फायनली गायज आमी घुवन पावली आतां भायर. आनी हांगासर पळयात एका वयर एक गाडयो घातलेल्यो आसा आनी आमची गाडी खंय आहा. बरें पयली करता आमी आतां पेट पुजा मागीर भायर सरता. एका वाटेन भूकूय लागल्या कांय खाण येवंक नासले फक्त पिक्चराक पॉपकॉर्न ठुसला आमी. आसतलें मरे हे ओपन. बरें तर खाता आमी आतां बिर्याणी दम बिर्याणी दम. कोणाक शोरमा खावपाची रूच येता. ह्यो शोरमा पळोवन यम्मी. पयात काय बरो भाजता तो शोरमा. हे पळय आमची बिर्याणी आनी चिकन लॉलीपॉप येयल्लेले आसा. ही बिर्याणी आमकां पावतली रे हवी. पळय बिर्याणी. चिकनाचे पीस तुका घे म्हाका नाका चिकन पीस. म्हाका रायसूच दी फक्त. चल गायज हांव फटाफट खान घेता. म्हाका भूक लागल्या पोटान उंदीर धांवता म्हाज्या हांगा थंय. रूच येयल्या पळय म्हाका खाता हांव फटाफट. तुजो लक्ष खंय गाडयेर आहा रे. हे पळय गाडयो लायत कशे गाडयो लायतात पार्किंगेक ते पळयात. हे पळयात पळयलें गाडी लायल्या तेणी. ही शुवर पापाची परीत आसतली. तरी बरें मरे आमी बेगीन पावली ते ना लायतले आसले ते काडटा आसतना. हे पळय हेंका कितें फरक पडटा न्हू हवी. झक मार म्हणटली. हेल्मेट वा आयज आमी हे हेल्मेट हाडला न्हू रे हवी. नाजाल्यार डिक्कीन वयचे ना आसले व्हडले हेल्मेट. हांव न्हू फायनली घरा कडेन पावलेलो आसा. आनी आयची जी तुमी व्हिडिओ पळयला खबर आसा ती प्री रेकॉर्डेड व्हिडिओज. तुमकां खबरूच आसा सिंगम रिटर्न केन्ना येयल्ले पळय ते म्हयनो जालो. हांवें ती अशेंच आमचे खूब व्लॉग्स आसता खबर आसा ते आमी प्री रेकॉर्डेड आसता. सो आमी न्हू मातशे टायम फुडें फाटीं करून अपलोड करता. एक रिजन आसता त्या खातीर. ओके हांव न्हू आयज तुमच्या मुखार न्हू एक इम्पॉर्टंट मेसेज घेवन येयलेलो आसा. एक इन्सिडेंट घडलेलो आसा म्हाज्या लायफान म्हाज्या एक फ्रेंडाच्या लायफान. 2-3 वर्सां न्हू म्हाजे एक फ्रेंड आनी एक तेजो बॉयफ्रेंड रिलेशनशिपान आसली. ओके
आनी थिंग्स वर गोईंग गुड, व्हेरी गुड. चेड्यान चेडवाक न्हू एकदा चीट केलो, तेंची झगडी जाली, ब्रेकअप जालो, परत आसलो थंय पॅचअप जालो. ओके, काल त्या चेडवान एक माझे ते फ्रेंड आसा, त्याच्या बॉयफ्रेंडान ताका इंस्टाग्रामा वयल्यान अनफॉलो केलो. तेणी कितें करचें खबर आसा, त्या चेडवान न्हू आपणाचो हात कट केलो आनी हॉस्पिटलान एडमीट जाले. सिरियस काय ना, पण डॉक्टरान एज सून एज पॉसिबल ट्रीटमेंट केलो. जाल्यार आयज तेजी डेथ जातली आसली. कित्याक तुमकां खबर आसा, ब्लड लॉस जालो जाल्यार डेथ जावपाचे चान्सीस 100% आसता. कट बीट करी जाल्यार नर्व्स. सो हांव न्हू तुमकां एक अशी मेसेज दिवपाक सोदता की फाल्यां न्हू तुमी लायफान सदींच उडास दवरचे अशें हांव तुमचे कडेन मागता. फ्यू इयर्स बॅक हांव तुमकां एक सांगता, अरावंड 7-8 years अगो, 8 वर्सां पयलीं हांवें न्हू म्हाज्या खुदच्या मामाक, म्हाज्या खुदच्या अंकलाक फेसबुकाचेर फॉलो रिक्वेस्ट धाडलेली. अँड इट्स नॉट सरप्रायझींग, इट्स नॉट सरप्रायझींग फॉर मी. म्हाज्या त्या खुदच्या अंकलान न्हू म्हाजी ती रिक्वेस्ट कॅन्सील केल्ली. म्हाज्या खुदच्या अंकलान, म्हाज्या खुदच्या मामान ती फॉलो रिक्वेस्ट कॅन्सील करून उडयली. तुमकां खरें सांगता, दोज हू नो मी, समज म्हाजे तर फॅमिली बॅकग्राऊंडाक म्हाज्या लोकांक, म्हाका तर कोण वळखता न्हू, जाल्यार खबर आसा म्हाज्या फॅमिली मेंबरांतलो एक मामा न्हू, इज इन टू मोटरसायकल. तो रायड्स करता, एक्सेट्रा करता, बायक मॉडिफिकेशन करता. हांव न्हू जें कितें आयज हांगा रावन उलयता, आयज हांव हांगासर आसा न्हू, हांव वॉट एवर आय हॅव लर्नड रिगार्डिंग मोटरसायकल, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय अंकल. आनी म्हाजो इन्स्पिरेशन न्हू म्हाजो मामा. म्हाजो इन्स्पिरेशन, माय इन्स्पिरेशन इज माय अंकल. म्हाजो मामा न्हू गाडी बुलेट उसयतालो, बसतालो, ते करतालो, ते पळयता, हांव न्हू तेज्या वांगडा रावन पळयतालो. आनी म्हाजी ऑलवेज इट वॉज अ ड्रीम फॉर मी तूं हांव फुडें सरोन न्हू गाडी मॉडिफाय करतलो, जावं म्हाजी कडेन एक गाडी आसतली. तशें एक इन्स्पिरेशन, ते इन्स्पिरेशनाक न्हू केन्ना इसरोंक जायना. आयज हांव कितें करता गाडये कडेन, बायकी कडेन, इट्स ऑल बिकॉज वॉट आय हॅव सीन इन माय आयज. म्हाज्या दोळ्यांनी हांवें जें पळयलां खबर आसा, म्हाजो अंकल, म्हाजो मामा जो करतालो तेंच हांव शिकलेलो आसा. ही इज अ मोटिवेशन फॉर मी. बट तोच मोटिवेशन जेन्ना तूं ताका एक फॉलो रिक्वेस्ट धाडटा, तो डिक्लायन करता न्हू, एक्सेप्ट करिना, यू फील बॅड, यू गेट हर्ट. हांव न्हू हर्ट जावंक ना त्या दिसा. आय वॉज एक्सपेक्टींग दीस. कित्याक आय डोंट नो वाय. म्हाका म्हाजे तर ही जी व्हिडिओज पळयता न्हू, म्हाजे फॅमिलींतले म्हाका दिसता म्हाज्या मामागेले सायडींतले लोक ही व्हिडिओज पळयता म्हाजी. हांव चड म्हाज्या फॅमिली मदीं इनवॉल्व जायना. देर इज अ बीग स्टोरी बिहायंड इट. केन्नाच हांव इनवॉल्व जायना. ओके, केन्नाच जायना. म्हाज्या मम्मीक म्हाजी फॅमिली बरी करता न्हू, देन इट इज अ बिगस्ट थिंग फॉर मी. कित्याक कितले म्हणटा तिजे पावते. म्हाज्या मम्मीक बरो कोण करता न्हू, म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना. हांव इनवॉल्व कोणा वांगडा जायच ना चड. म्हाजें इनवॉल्वमेंट 0. सो गायज, म्हाज्या खुदच्या फॅमिली मेंबरान म्हाका फेसबुकार केन्ना एक्सेप्ट करूंक ना, म्हणजे फॉलो रिक्वेस्ट. जाल्यार ते इन्स्टाचेर तुका एक भायलो मनीस, म्हणजे तुजो तो बॉयफ्रेंड जावं कोणूय जावं, तूं काजारी काय न्हू, तो डिक्लायन करता. हेज अ मिनींग तूं हात कट करतले. इज इट गुड? हात कट करच्या फाटल्यान तुजी मम्मी आसा, तुजी डॅडी आसा, तुजो भाव आसा, तेंचे कितें, ती जगतात, तुजी आवय बापूय जगता कित्याक? तुज्या खातीर न्हू. म्हाजी मम्मी डॅडी कित्याक जगता? बिकॉज ऑफ मी. चेडो आपणाचो व्हडलो जाल्यार काय कितें करतलो, तशें तेंचे ती आस घेवन आसता. चेडूं आपणाचें लग्न जातलें, बऱ्या घरान वयतलें. अरे तुका तो चीट करता, तुका तो अमको करता, यू हॅव फूल रायट त्या मनशाक सायडीक काड आनी चलोंक लाग लायफांतले फुडें सर. यू वील फायंड बेटर पार्टनर. आतां तुमकां एक एग्जाम्पल दिलां म्हाज्या फॅमिलींतले, म्हाज्या मामाचे. हांव न्हू ही व्हिडिओ खुले आम करता डायरेक्ट. म्हाजी फॅमिलींतले लोक हे व्हिडिओज पळयता. म्हाका न्हू
हायड करपाचें कांयच ना. आमच्या फॅमिली मेंबरा भितर न्हू, म्हाजे मामा भितर न्हू, 1-2-3 जाण सोशल मिडिया चलयता, बाकीचे कांयच ना. व्हॉट्सएप ना, कांयच ना. और व्हॉट्सएप आसा जाल्यार सोशल मिडिया कांयच ना. सो ही तर मेसेज तो पळयता न्हू जाल्यार हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां, जे म्हाजो फॅमिली मेंबर तर ही व्हिडिओ पळयता न्हू, म्हाका जे मनशान अनफॉलो केल्लो, आयज हांव म्हाज्या लायफान व्हेरी हॅपी आसा. तुमी तुमच्या लायफान ऑलरेडी हॅपीच आसा. कळ्ळें न्हू तुमकां. तुमी आतां ही व्हिडिओ पळयता पळय जाल्यार हांव न्हू केन्नाच न्हू वस्त खंयची इसराना. आय हॅव हॅबीट टू फॉरगिव्ह बट नॉट टू फॉरगेट. त्या खातीर न्हू हांव कोणाक म्हाजे कडेन लागीं दवरिना लायफान. हांव केन्नाच कोणाक लागीं दवरिना. दीस इज वॉट आय एम. हेच तुमकां हांव सांगूंक सोदतां. बिकॉज ऑफ बॉयफ्रेंड तूं हार्ट कट करता. इज इट नेसेसरी? तुजी मम्मी डॅडी, तुजो माय पाय हेच पळोवपा खातीर तुमकां घाम कश्ट करून व्हडलो हाडला? नो. हे तुमी करता ते रॉंग. प्लीज डू नॉट डू दीस. दीस इज रियली बॅड, व्हेरी व्हेरी बॅड. आय एम टेलिंग यू, दीस इज व्हेरी बॅड. दीस इज रियली नॉट गुड. प्लीज अशें करनाका. गिव युअर मॅक्झिमम टायम टू युअर फॅमिली. म्हाजी एक भयण आसा, म्हाका खूब मानता. UK आसता ते बाबडे, भायर आसता. आयज तेजे कडेन केदी व्हडली गाडी आसा भायर. रिसंटली ताका गोवान न्हू मर्सिडीज घेवन दिल्या. गोंयान येदी व्हडली जीप आसा, येदे व्हडले हे आसा, फॅमिली आसा. तेका न्हू फादर ना. म्हाका म्हणटा ते आपूण गोंयान येताले तेन्ना सदींच आपणाच्या पांय वांगडा बसून तुमी म्हाजो व्हिडिओ पळयला तेणी पिकनिकीचो बांगडे भाजतात. आपूण बापा वांगडा बसताले, डॅडी वांगडा भाजताले खाता. शी इज क्राईंग बॅडली. पाय आपणाचो ना, आपणाचो डॅडी ना म्हणून तो ते रडटा. ते बाबडे रडटा. आनी तुमचे कडेन आसतना तुमी तुमच्या हातीर ब्लेडी मारता आनी लायफ एंड करपाक सोदता. वाय? एका फालतू भुरग्या खातीर? प्लीज डोंट डू सच थिंग्स. तुमकां न्हू चेड्याचे बाबतींत हांव तुमकां सांगता. हांव चेडवांचेर उलयना, नाल्यार लोक म्हाका बोटां दाखयतले. चेडो कोणूय कसोय आसूं, नागडे चेडू फुड्यान दरीत न्हू, खंयचोय चेडो न्हू आपणाच्या भयणीक, आपणाच्या गर्लफ्रेंडाक, आपणाच्या बायलेक विचारता की आमच्या घरान एक भयण आसा, आमच्या घरान एक बायल आसा, आमच्या घरान एक भाभी आसा, वॉटेवर इट इज. चेड्याचे न्हू तन मन धन सगळे त्या टायमार ती भाजून खातात चेडे. हांव तुमकां चेडवांक अलर्ट करता. ही चेडे हे अशें करतात, चेडवा पासून करतात. पण तुमी न्हू बिकॉज ऑफ सिली रिजन हे असले नाकाल्ले करपाचे न्हू. ओपनली तुमकां सांगता. हांवें पासून कितें रॉंग केलें न्हू, अंकिता हॅव फूल रायट टू किक मी आउट. त्या फालतूर मनशाक आपणाच्या लायफात कित्याक दवरतले? अशे खूब बारीक मोठे इन्सिडेंट म्हाज्या लायफान खूब जाल्लेले आसा. सगळेच तर सांगूंक लागलो न्हू हांव. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट एवरी पीपल वील गो अगेन्स्ट मी. हांव म्हाज्या मम्मी डॅडीक आनी भयणीक आनी अंकिताक आनी तेजे उपरांत म्हाजो भाव एलिस्टर, तेजे उपरांत म्हाका कोण लागना. एवरी वन इज गूड टू मी. म्हाजे जे व्हिडिओज पळयता तेंच्या बद्दल म्हणिना हांव तुका. हांव फॅमिली बद्दल उलयता तुका. ही लायफूच तशी. वॉट आय हॅव लर्नड इन माय लायफ, इफ यू हॅव मनी यू हॅव पावर. If you have money, you have respect. If you have money, you have everything. तुका मनीस त्या टायमार केन्नाच करिना. तू कितलो काळो आसूं, तू बाजारात गेलो जाल्यार तुका पोती हेरे काय म्हणटाले. तेरे पास पोती हे रुपयाची पोती. जे बाजारात नुस्त्याचे भुरगीं विकतात पळय तादले विकता. पोती 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 कर. पयलीं आमी जेन्ना डॅडी वांगडा वयताले तेन्ना पोती 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 कर. त्याच जाग्यार तूं तर खूब काळो आहा, खूब सारको पोड येते आहा, तुजी मोठा तेचेर गोंयान येदी व्हडली मोठी सरपळी आहा भांगराची न्हू, जाल्यार तुका फुडलो मनीस अप्रोच करतलो. सर कितें जालें, कितें जाय, कोंकणीन उलयतलो. तो फुडलो मनीस घाटी पासून आहा न्हू जाल्यार कितें जाय काय म्हणटा. अशे लोक डिसरिस्पेक्ट करता. अशे लोक दिखावा करतात. इफ यू हॅव मनी यू हॅव एवरीथिंग गायज. अशें आयच्या डेटीक चल्ला. बट ओनली थिंग इज इफ यू हॅव मनी यू कांट बाय एनीथिंग. यू कांट बाय पेरंट्स, यू कांट बाय मॉम डॅड, भाव भयण जे एक्सपायर जावन गेल्ले तांकां तुमी हाडूं शकना. जाल्यार म्हाजी जी भयण आसा UK खबर आसा, इतले ते काम करता ते आत्तां हाडटले आपणाच्या बापायक. सारकें न्हू?
सो हे जे तुम्ही कितें करता न्हू 10 फावटी चिता ते नाका जाल्ले पिशापणां करूं नाका. इट्स टोटली बॅड. ओके, रिस्पेक्ट युअर सेल्फ, रिस्पेक्ट युअर फॅमिली. 10 दीस पयलीं 10 मिनटां बसा अशें एका जाग्यार आनी चिता तुमचे फॅमिली मेंबरान तुमच्या खातीर कितले केल्लेले आसा पळय ते. हांव म्हाजें सांगता, हांवें मम्मीक जो त्रास दिला खबर आसा डॅडी, आय कांट एक्सप्लेन यू गायज. जितलो म्हाज्या मम्मीक हांवें त्रास केला, डॅडीक त्रास केला, मस्ती केल्या खबर आसा, हांव तुमकां सांगूंक शकना. आयज पर्यंत मम्मी डॅडीन म्हाका केन्नाच भायर वच काम करना, आपणाक 2 पाव हाडून दी आनी पीठ आनी साकर हाडून दी म्हणूंक ना. कितें आमचे कडेन आहा खावन बाबा हॅपी राव. तशें आसता. सो गिव रिस्पेक्ट टू युअर पेरंट्स. हें करूं नाका, असले नॉट गुड. हेच सांगून न्हू हांव हो व्लॉग हांगाच एंड करता. हांव खूब डिस्टर्ब आहा. आय एम रियली व्हेरी डिस्टर्ब. म्हाका ते बरें लागोंक ना. कितले बरे चेडूं ते बाबडे कामाक वयता, तेजी मम्मी घरा कडेन बॅड रेस्टार आसा, डॅडी सुराटो खूब पियाता, भाव आसा एक धाकटो स्कूल गोईंग किड 8th स्टँडर्ड. हे तुका तिगांयकू पोसपाक जाय. तूं पोसता तेंकां, तूं तेंची केअर घेता, कुयदाद घेता, तूच हातीक ब्लेड मारता. इट्स नॉट गुड एट ऑल. ही माझी मेसेज तर तुमकां इन्फॉर्मेटिव्ह लागला न्हू जाल्यार कॉमेंट करून सांगा म्हाका. आनी व्हिडिओचेर नवे आसा जाल्यार व्हिडिओक लायक, शेअर, सबस्क्राईब करा. मेळटा तुमकां एक नवी आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओन. टिल देन बाय. कितें सांगला विसरो नाका.